शांतादुर्गा फातर्पेकडे सप्तकोटेश्वर संस्थान फातर्पा गोवा या आमच्या संस्थानाचो वार्षिक सांगडोत्सव किंवा कालोत्सव किंवा वनभोजन आम्ही ताका म्हणटात, आवाळी भोजन अशें म्हणटात. कार्तिक कृष्ण पंचमी दिसा साजरो केल्लो वता. सकाळी देवी शांतादुर्गा आनी देव सप्तकोटेश्वर हांकां पालखेंतल्यान देवाची जी तळी आसा ती आमी हाडून दवरतात आनी ताजे नंतर ह्या उत्सवाची सुरवात जाता. देव सप्तकोटेश्वर ताजे नंतर भूमिपुरुष आनी देवी शांतादुर्गेक अभिशेक घालून ताजे नंतर देवाक हांगा महानैवेद्य दाखयलो वता आनी तो महानैवेद्याचो प्रसाद जे कोण भक्तगण हांगा येतात तांकां प्रसाद म्हणून दिल्लो वता. सांजचो सांगडाचो उत्सव आसता जो आतां आमी पळयलो. देवी आनी देव सप्तकोटेश्वर हांकां नौके भितर बसून नौका विहार किंवा सांगडोत्सव जे आमी कोंकणींतल्यान सांगड अशें म्हणटात तो सांगडोत्सव साजरो केलो. ताजे नंतर परत देवाक पालखेंत बसून आमचो हांगा मंटप आसा, मंटपा व्हरून दवरतले आनी थंय काल्याचो उत्सव जातलो, कालो जातलो. कालो जाल्या नंतर महाआरती, तीर्थप्रसाद जावन आयचो आमचो उत्सवाची सांगता जाता.